वास्को भाजपा मंडळाक कार्लोस आल्मेदाच्या फुडारपणाखाला येवपी वेंचणुकेन फाटल्या वेंचणुका परस अधिक मतांनी जैत मेळटले असो विश्वास भाजपा कार्यकर्त्यांनी उक्तायला। आरडी एक्सपो खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। आमचे भारतीय जनता पार्टीचे जे मोगी आसा ते प्रचंड आसा आणि आमची भारतीय जनता पार्टी म्हणटा ती एक समुद्रा सारकी व्हडली पार्टी आणि भितरसून एक दोन कळशी समज काढली कोणी जाल्यार समुद्राक कांयच फरक पडना। आमकां जी लास्ट टायम मेजॉरिटी पडलेली आहे त्याच्याहून म्हाका दिसता सुबेज मेजॉरिटी येतली। लास्ट टायम आमकां 11,000 वोट पडलेले, 11,500 वोटींग पडलेल्या। हे फावटी आमचे टार्गेट हा 15,000 आणि निश्चित हे 15,000 आमी 100% करतले। कित्याक काय म्हटल्यार आतां जेन्ना तुमकां सांगलां की 15,000 लोकांच्या घरांत आमी डायरेक्ट पडलेले आसा निस्वार्था प्रमाणे। आणि जो आमचो जो उमेदवार आसा कार्लोस आल्मेदा ते सांगून दाखोवन दिवचे कोणी सुद्दां खंयच्याच ऑपोजिशनांनी की तेजेर एक काळो डाग आसा म्हणून, खंयच्या करप्शनाचेर तो इनवॉल्व आसा म्हणून। त्याच्या बद्दल कांयच डावट ना। आमचो उमेदवार एकदम बरो आसा, तेणी काम खूब केल्लेलें आसा। फक्त आमचे मातशें लेट जालें आमी पब्लिसिटी करपाक, तेणी पब्लिसिटी करपाक वचोंक ना। आतां आमी मुद्दम सांगूंक शकता की तेणी कामां खूब केल्लेलीं आहा। जे आमी जे निवडून येयलेले कावन्सिलर जे आसा, आमी 8 कावन्सिलर आहा, 9-10 कावन्सिलर एक्चुअली आमचे येयलेले आसा, इन्क्लुडींग दाजी सरकार आनी रोजना बोरकर। हे सगळे जे कावन्सिलर येयल्या पळय ते आमच्या आमदाराच्या बळाचेरूच येयलेले आसा। तेणी जी कार्य केल्लेली आपल्या वॉर्डान तेकाच लागून येयलेले आसा। हांव जो येयल्लो आसा तो सुद्दां म्हाज्या वॉर्डान जे कामां जवळ जवळ 1,80 लाखाची कामां केल्या ती आमदाराच्या बळाचेर केल्लेली आसा। तेणी मायलेज घेवंक ना, ही मायलेज हांवें घेतल्या। टार्गेट आसा की आमी जवळ जवळ 14,000 मतां कार्लोस आल्मेदाक आमी सगळे कार्यकर्ते मेळून आणि जनता आमकां वास्कोची दितली, कारण हे सगळें आमी बऱ्यापैकी केल्लें आसा। आता काही दिसांपूर्वी कोणे तरी सांगलें की आमी कोणे कोणे पार्टी सोडली, आमी गेले। जे पार्टी सोडपी असले ते सगळे एक्स मनीस। वाय सगळे हांगा आसा, महिला मोर्चा अध्यक्ष आसा, युवा मोर्चा अध्यक्ष आसा, सिनियर मेंबर आसात आमचे सगळे, आमचो अध्यक्ष आसा, कावन्सिलर सगळे आमचे बरोबर आसा। काही लोकांक भ्रम लोकांक तयार करप, लोकांक सांगप की म्हजे बरोबर पार्टीचे लोक आसा। आमी जेन्ना प्रचाराक वयतात त्याच वाड्याच्या लोकांक घेवन वयतात, थंयच्याच पार्ट्याक जवळ जवळ 300-400 महिला भगिनी आणि युवा युवती सगळे येतात। डोर टू डोर आमी कॅम्पेन करतात आणि एक राउंड आमचो ऑलमोस्ट आमदारा बरोबर पूर्ण जाल्लो आसा। हे सगळं करत आमकां हे निश्चित आसा की आमचे हिंदू, मुस्लीम, क्रिश्चन, सीख, इसाई जे म्हणटा ते सगळे लोक आमच्या बरोबर आसा। गोवन, नॉन गोवन, गोंयांत रावता ते सगळे लोक आमच्या बरोबर आसा। आणि गोंयांत वास्कोची सीट येतलीच आणि गोमंतकांत जवळ जवळ आमी 26 सीट घेऊन पुन्हा एकदा भारतीय जनता पार्टीच्या बहुमताचे सरकार आमी गोंयांत स्थापन करतले। हो आमचो कॉन्फिडन्स आसा आज भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचो।